एके वटेन नुस्तें म्हारग जाल्लें आसतनाच आतां बॉयलर तांतयां भाव खावपाक लागल्यात. फाटल्या 15 दिसांच्यान बॉयलर तांतयांच्या होलसेल दरान वाड जातना 100 तांतयां फाटल्यान 110 रुपया अशी वाड जाल्या. दिवचले बाजारांत तांतयां येतात तातूंत चडशीं कर्नाटक राज्यांतल्यान येतात. दुसरे वटेन गांवठी तांतयां 200 रुपया डझन जाल्यात. 15 दिसां पयलीं बॉयलर तांतयांचे दर शेकड्या फाटल्यान 390 रुपया आशिल्ले. आतां तेच दर 500 रुपया अशे जाल्यात. जाल्यार 65 ते 70 रुपया डझन अशा किरकोळ मोलान तांतयां विकतात. मार्केटांत नुस्तें येना सारकें आनी तें नुस्तेंय म्हारग मेळटा. त्या कारणान आतां तांतयां 60 रुपया डझन आसली ती आतां परत जाली 70 रुपया डझन आनी परत हेच्या फुडें आनी वाडटली तांतयां 80 जावं 90 जावं ते आमी डझन ही जातली परत 80-90 रुपया. ते आमी गरीब भायल्या लोकांनी कितें करपाचें? नुस्तें सारकें मार्केट मेळना. त्यामुळे आतां तांतयां वाडूंक 70 रुपया डझन जाली आतां परत आनी वाडटली 80 जावं शकता आनी 90 जावं शकता. त्यामुळे आतां आमी सामान्य लोकांनी हें ना.